आमचे पातकां बोगोस. ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मलो हर एकलो एका ना आनी एका रितीर पातकी. सर्व आमी पातकांक सांपडता. तर आयच्या वांजेलाच्या थोड्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 18. हांगा सांपेद्रो जेजू लागीं विचारता, म्हज्या भावान म्हज्या विरोध कांय केलें तर कितलें फावटी हांवें ताका बक्षिजय? 7 फावटी बक्षिल्यार पुरो न्ही. जेजू ताका सांगता, 7 फावटी न्ही. बगार कितलें फावटी तो तुजे विरोध येता, तुजे लागीं बक्षाणें तो मागता, तितलें फावटी तुवें ताका बक्षूंक जाय. तर जेजू क्रिस्त मातेवाच्या वांजेलाद्वारे आमकां शिकयता, बोगसाणें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. जेन्ना आनी जेन्ना म्हजो भाव वा म्हजी भयण वा म्हज्या वळखीची म्हज्या विरोध केल्ल्या वेळार हांवें तांकां बक्षिजय. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता, जशें आमी दुसऱ्यांची पातकां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस म्हणल्यार आमच्या बापाची उतरां आमी आयकलीं. तर पाताक आमी रडा जैगी. पयल्यान पयलें पाताक कितें करता? साबार फावटी हांवें चिंतचें आसा, म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन वा म्हज्या नेबर्सांनी म्हाका अशें केलें तशें केलें, म्हज्या विरोध अशी गुटमूळ केली, म्हाका नश्ट केलें, त्या देखून हांव सोडिना. हांव तांकां 2 वांडे दितां. कन्नडा एका पिक्चराचें मस्त पोरणें पिक्चर, विष्णुवर्धनाचें पयलें पिक्चर, तांती एक पद आसा, हाविन रोष 12 वरुष नन्न रोष 100 वरुष. हांव तशें हांव सोडिना. हांव सोडिना. म्हज्या बापयक हांव जल्मलो पूत जाल्यार हांव सोडिना. आयकलें जावंक पुरो असलीं उतरां साबार फावटी राग येतना आमी सांगची. तर पाताक कितें करता? पयल्यान पयलें रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वळ 20 आनी 3 ह्या रितीर आमकां शिकयता, मरण जावन आसा पातकांचो पाग. पातकांची सॅलरी जावन आसा मरण. कसलें मरण तें? मरण पातकांत कोण मरण पावता आनी मरण स्विकार करता आनी हो मनीस ससनाच्या ससनाक येवंक कोणाच्या उज्यांत आसतलो, ताका जिवीत ना. त्या देखून पाऊल सांगता रोमाकारांक, पाताक सोडून आमी जियोंक जाय, बरें जिवीत आमी जियोंक जाय. आनी अशें केल्यार मात्र जिवीत आमकां लाभतलें, देवाची आशिर्वाद आमकां लाभतली. तर आमी पातकेंगी कोणी जाल्यार आमच्या जिवितांत पाताक कसं करूंक ना म्हणून तुमी सांगल्यार जेजू बाळकाच्या नॅक्स्टाक एक तुमचे फोटो दवरता आनी 4 फुलां. सगळीं आमी पातकी. एका नाल्यार अनेक रितीन आमी पातकांक सांपडता, पाताक आमी आदारता. मनशापण कितें तांतलें उणेपण आसा आनी अशें आमी पातकाक सांपडता. तर आमी कितें करूंक जाय? 3 विशय आमी गमनाक दवरूंक जाय. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता 3 विशय आनी हे 3 विशय तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयल्यान पयलें आमी देवाक बोब मारीची आनी ही बोब जावन आसा काकुळतीची बोब. देवा लागीं आमी बोब मारी जाय, देवाच्या काकुळतीक आमी बोब मारी जाय. दावीद राय ताच्या सिंहासनांत आसलो, ताच्या आस्थानांत आसलो, देवान ताका आशिर्वाद केल्लो, देवान ताका मागलो, देवान ताका विंचून काडलो. पूण पाताक आदारल्या वेळार देवातना पूण पयस आसा म्हणून ताका कळीत जालें आनी तो वळ तो बोब मारता. आनी ताजी उतरां जावन आसात ही किर्तन 51 वर्सेस 1 and 2, किर्तन 51 वर्सेस 9 and 10 उतरां ह्या रितीर आसात. काकुळद कर देवा तुज्या तीर मोगान, तुजो वड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड, म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. दावीद राय देवा लागीं बोब मारता, काकुळतीन बोब मारता. सोमी हांव पातकी, म्हाका काकुळद कर, तो बोब मारता. आनी किर्तन 51 वर्सेस 9 and 10 ह्या रितीर सांगता, म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखामळ लिपय. कित्याक?
हांव विणगो, म्हाका लज दिसता म्हजे पातका मुखार तूं मुखार येताना म्हाका लज दिसता. त्या देखून तुजे मुखा मळू लिपय म्हज्या पातका मुखार. सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. एक नवो तीर आत्म म्हज्या भितर घाल. हे जावन आसा मागणें दावीद रायाचें देवा मुखार. कित्याक आपणान सूख केलें कळीत आसा. देवा मुखार तो सरपडटा आनी मागता देवाची काकुळद. त्या देखून हर एकल्यानी आमी पयल्यान पयले देवाची काकुळद आमी मागा जाय. एक साक्रामेंत आसा, 7 साक्रामेंता पैकी एक निर्मा डिटर्जंट साक्रामेंत, खुमसाराचो साक्रामेंत, सर पातकां धुवन काडचो साक्रामेंत. आनी देव काम करता, देव पातकां बक्षिता. पूण हाज्या पयलें काम आसा, कितले जाण आमी करतात कळीत ना. पयलें कुमसाराकेच्या पयलें थोडो वेळ आमी दिंपी घालून देवा मुखार आवाज जाय. आमी मागणें करी जाय, देवा लागीं काकुळद आमी मागा जाय. कुमसाराक आयले वरेंत भितर इच्छे न्ही. आतां तुमी पब्बासा गेल्यार थंय तुमी चीट काडून रावाजे कदाळा चेर मेळटा गी म्हणून. त्याच रितीर कुमसाराकेच्या पयलें थोडो वेळ म्हणी रावा जाय. साक्रामेंता मुखांतर आमची पातकां आमी देवा लागीं आमी रडा जाय. देवाची काकुळद आनी देवाचो मोग आमी मागा जाय. ताजे उपरांत आमी कुमसाराक वचा जाय. दुसरो विशय, पाताक आमी रडा जाय कालतेपणी. आनी ही जावन आसा कालतेपणाची करणी. लुकास एवांजेल अध्याय 18 वळ 9-14 हांगासर जेजू क्रिस्त एक ल्हानशी वपार दिता. ही वपार जावन आसा मागण्या विशयांत एक फारिजेव आनी सुंकागार. सक्कडांक उडासा समकळीत पाती येता. फारिजेव भितर आयलो देवा मुखार येवन ताजी बडाय उलोवंक लागलो. हप्त्यांत 2 दिसां उपास करता. दांतलो एक वांटो हांव दुसऱ्यांक दिता. हांव तशें करता, हांव अशें करता. असलेल्या पातकी मनशा वरें न्ही. हांव बरो. सुंकागार कितें करी लागलो? सुंकागार देवा मुखार सरपडोवन सांगूंक लागलो, देवा म्हज्या पातक्याची काकुळद कर, म्हज्या पातक्याची काकुळद कर. त्या देखून देवा मुखार आमी खालतें जाय. पाताक रडचें म्हणल्यार देवा मुखार आमी खालतें जावचें. देवाक आमी सर्वस्व म्हणून आमी स्विकार करचें. देव जावन आसा आमकां बोगसाण दिवचो बाप म्हणून आमी स्विकार करचें. आनी ह्या निमती हांव देवा थंय धांवून येता. खालतेपणी मागता, बापा म्हाका बक्षी, हांवें चूक केल्या आनी मुखार हांव करचो ना म्हणून निचव करता. म्हाका आशिर्वाद दी. पातकांचे समय सुकोवंक म्हाका आशिर्वाद दी. म्हजी पातकां धुवन काड, म्हाका नितळ कर. हांव वोवून आसा. देवा मुखार आमी गर्वी जावन येवंक ना. हांव कोणूय जावंक पुरो. कसलीच म्हजी ग्रेस्तकाय वा दुबळीकाय जावंक पुरो. कसलेंच म्हजो अधिकार आसूंक पुरो ह्या संवसारार. देवा मुखार हांव येता आसतना, पाताक हांव रडता आसतना हांवें कालतो जायचें. आनी तिसरें, पाताक बगसूंचें वा पातकाचें बगसणें जावन आसा देवा बापानच दान दिवचें. देवा बापानच दान दिवचें. जुआंवचो एवांजेल अध्याय 3 वळ 16 ह्या रितीर आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें ताज्या एकाच पुताक ह्या संवसारीक दान दिलो. जो कोण ताज्या पुताक सत मानता तांणी कोणीच नाश जाय नये, बगार ससनाचें जिवीत जोडीचंय. ही जावन आसा आशा देवा बापाची. आनी ह्या कारणा खातीर देव बाप ताज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक आमकां दान दिता, जिवीत आमकां लाभच्याक. पाताक बगसूंची सुरवात प्रारंभ करता देवच. त्या देखून देव ताज्या पुता मुखांतर आम्हा सर्वांक आपयता ताज्या पुताक पातयेवंक. ताणें दिल्लो तो रचलो तो साक्रामेंतांत स्विकार करूंक आनी पात्र जावन आमची पातकां धुवन काडून देवा मुखार आमी उबे रावच्याक. त्या देखून आमी मागोवंक जाय, देवा लागीं आमकां तूं बोगोस. इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या त्या वर्सांनी, सुरविल्ल्या त्या शतकांनी इगर्ज मातेची कुमसाराची संवय इल्ली दुसरी आसली. आनी ही अशी आसली, इगर्ज मातेंत तवळ 3 उक्तीं पातकां आसलीं. 3 उक्तीं पातकां म्हळ्यार पब्लीक सिन्स, सगळ्यांक कळीत जावचें. पयलें जावन आसा अपोस्टसी, म्हळ्यार इगर्ज मातेच्या शिकोवणेच्या विरोध शिकोवण दिवचें. तुमकां एग्जाम्पल दिता. जेजू जावन आसा निजा देवाचो पूत, तो देव आनी मनीस. ही जावन आसा इगर्ज मातेची शिकोवण. जर तर हांव तुमकां सांगीन तर जेजू क्रिस्त देवाचो पूत न्हय, जेजू क्रिस्त मोरयेचो आनी जुजेचो पूत सांगल्यार
इगर्ज मातेच्या शिकवण्या विरोध हांव शिकोवण दिवन आसा आनी हें जावन आसा उक्तें पाताक. दुसरें पाताक जावन आसा जिवेशी मारचें. जर तर कोणेंय जिवेशी मारलें सकाळांक कळी जाता. आनी तिसरें पाताक जावन आसा सव्या उपादेसा विरोधयेचें. सव्या उपादेसा विरोधेचें असलें पाताक जाल्ल्या वेळार त्या फिरगजीचो इगर्जीचो सर लोकांक कळीत आशिल्लें असलें मनशान असलें पाताक केलां तर कशी बोगसाणें. त्या दियेसीचो बिस्पो मिसाक येता. मिसाक आयिल्ल्या वेळार ताका पयल्यान साजो रिपोर्ट परत दिवन आसता. मिसाच्या वेळार ह्या मनशांक मुखार आपयता. वांजेल वाचून जाल्ल्या उपरांत ताज्या उपरांत तांकां सांगता तुमी आनी मुखार ह्या इगर्जेच्या भितर मिसा वेळार पात्र घेवंक ना. त्या देखून तुमी इगर्जेच्या भायर. ती जावन आसा शिक्षा. आनी अशी शिक्षा दितना इगर्जे भितर असलो सगळो लोक फिरगजीचो सगळो लोक बस रडटा. कित्याक आपणाच्या कुडीचो एक सांदो इगर्जेच्या भायर घेता. आपणाच्या कुडीचो एक सांदो देवाच्या कुरपेतावन भायर येता. इगर्ज मातेतावन भायर येता. त्या देखून इगर्जे भितर आसलो त्या फिरगजीचो लोक सगळो रडता. आनी अशी भायर येतली ही मनशां उक्ती पाता केली मनशां ती रडोवन भायर येतात. कित्याक तांणी पाता केलो म्हूण तांकां कळीत आसा. अशें तांणी भायर गेल्या उपरांत पास्कांच्या फेस्ताच्या दिसा बिसायब मिसाक येता परत. आनी अशें परत मिसाक आयिल्ल्या वेळार मिसाच्या वेळार अशें भायर आसलेल्या ह्या क्रिस्तांवांक तांच्या पातका निमती भायर आसलेल्या क्रिस्तांवांक इगर्जे भितर तो आपयता. आनी परत इगर्जे सांगता देव प्रजे सांगता एकवट जावंक तो आपयता. आनी तो वळ इगर्जे भितर आसली फिरगजीची सर संतोशान नासतात. तो संतोश कित्याक सांडून गेल्लो म्हजो पूत आज म्हाका फाटी मेळ्ळा. आनी तो नासतात कित्याक भायर आसलो आमचो एकलो सांदो इगर्ज मातेचो सांदो आज परत इगर्ज मातेक फाटी आयला. आनी हो जावन आसा संतोश. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता जर तर कोणी एकलो आपलें पाताक रडोवन सर्गराजाक रिगता तर सर्गराजांत भोव चड संतोश आसतलो. 199 बरे मनीस सर्गराजाक रिगच्याची चड संतोष एकलो पातकी मनीस सर्गराजाक पाताक रडोवन रिगतना संतोष चड आसतलो. ह्याच रितीर मोगाच्या बाबांनी भयणी देव आमकां सर्वांक आपयता. आमकां सर्वांक आपयता. आमची पातकां रडोवन आमची पातकी जिवीत रडोवन पातकी जिवीत बदलोवंक त्या देवा लागीं एक जावंक तो आपयता. देवाची कृपा स्विकार करूंक तो आपयता. देवाचो मोग स्विकार करूंक आपयता. देवात एक जावंक तो आपयता. आनी हें जावन आसा आपोवणें आज जेजू क्रिस्तान आमकां शिकोवचें. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी पातकां आमची बोगसातात गे. पातकां आमची बोगसातात गे. कशी आमची पातकां बोगसातात. थोड्यांनी म्हज्या लागीं सांगिल्लें आसा पाद्र्या लागीं कित्याक आमी कुमसार जावचें. पाद्र्या बी पातकी न्हय गी. तांची पातकां आमकां गोत्तनात गी. तुमी थोडे पटी उलोवन आसूं की पुरो 1-2 पॅग चड जाल्ल्या वेळार म्हळ्यार बरो टॉपीक घेवन सो पाद्र्या विशयांत आनी सिस्टरा विशयांत मात्र डिस्कशन क्रिस्तांवां मदें आमकां समजाता. आमकां समजाता. पॉलिटिक्स जाल्यार तितलें इंट्रस्टींग आसना. पाद्र्या आनी सिस्टरांचो विशय सांगतना भारी इंट्रस्टींग कोडयो काडून तूं उलोवचें. कितें गी आमच्या कोडी येळकारांक ती एक बारी बरी संवय आनी बरो एंटरटेनिंग एक संवय. तर पातकां कशीं बोगसावचीं थोड्यांनी सांगलें आसा हांव देवा लागीं नीट पाताक रडटां. नीट पाताक रडटां. ते तुमी देवाक फोन करचें जाल्यार ते फोन नंबर म्हाकाय दिया. म्हाकाय देवा लागीं उलयचें. तुमी डिरेक्ट देवा लागीं कुमसार जावचीं थोडीं आसात क्रिस्तांवां डिरेक्ट पाद्र्या लागीं परांक गरज ना. डिरेक्ट जावचें. ते फोन नंबर देवाचे फोन नंबर जाल्यार म्हाकाय दिया. म्हाकाय गरज आसा. तिल्लेशे पुरपुरे आसात देवाक दिवंक. ताज्या लागीं इल्लें उलोवंक आसा म्हाकाय. तसलें कांय फोन नंबर म्हणल्यार म्हाकाय दिया. जो हांव सवांजेल अध्याय 20 वळ 19-23 जेजू क्रिस्त अशें सांगता. जिवन जालो जेजू क्रिस्त आपोस्तलांच्या मदें येवन सांगता घेयात पवित्र आत्म्याक. तांच्या मदें तो स्वास सोडता आनी सांगता
कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती पातकां बक्षतली आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षिनांत ती बॉक्साशिनांत आनी हो पाताक बक्षण दिवचो अधिकार आपोस्तलांक तो दिता आनी हर एकलो बिस साहेब ह्या आपोस्तलांच्या स्थानार रावचो सक्सेसर ऑफ अपोस्टल्स आपोस्तलांच्या उपरांत येवचो आपोस्तलांच्या त्या वर्गाक येवचो ताका ताच्या वडदी तावन पाताक बक्षूंचो अधिकार आसा म्हाका म्हज्या याजाकी दिक्षे तावन पाताक बक्षूंचो अधिकार ना हांव काम करच्या त्या दियोसिसीच्या बिस्पा तावन पाताक बक्षूंचो अधिकार हांवें मागोवन घेतय आनी म्हज्या बिस्पान म्हाका पाताक बक्षूंचो अधिकार दितना तो अधिकार हांवें चलयचें जाल्यार म्हाका वडद मेळत याजाक हांव जायचें तशें हांव दुसऱ्यांची पातकां बक्षितां पाताक बक्षूंचे प्रमुख जावन आसा 3 सक्रामेंत पयलो जावन आसा पवित्र स्थानांत मुळावें पाताक मांपाताक बुंपाताक सौर बक्षणे मेळटा दुसरें जावन आसा कुमसार मांपाताक आनी बुंपाताक दोनी बक्षणे मेळटा तिसरें जावन आसा भोव विचित्र तरेन आमी आपयता ताका निमाणो सक्रामेंत म्हणून शब्द ना पिडेस्तांची मागणी संतोश म्हणून आपयता निमाणो सक्रामेंत तुमी सांगनाकात सडावत आमचे चिंताप आसा आमकां फादरा बायंक तशें तापोवचें फादर कांय तांकां आत्तां फाल्यां म्हणून आसता फादर बेगी या फादर आनी आमी जावचें पाप मरचे पयले फावय आस्पत्रेक म्हणून एक एटलिस्ट एक निमाणो सक्रामेंत म्हणून दिवया एक आत्म एक वांसव्य म्हणून आमी जावचें निमाणो सक्राम पातकांची संतोषांव साबार पावटी घेवयेत कोणी जाल्यार सोजेर लढायकेच्या पयलें कित्याक लढायेंत मरण पावता कितें जाता आमकां कळीत ना कोणी जाल्यार मनीस स्त्री वा दादलो मेजर ऑपरेशनाक हेच्या पयलें कोणी जाल्यार व्यक्ती 60 वर्सां उत्तारल्यांत ताणी कोणी जाल्यार पिडेस्त आसात कितलेय पावटी हो सक्रामेंत घेवयेत त्या देखून तुमी घरची कोणी आसा तर तुमच्या घरान प्रायवंत आसा तर तुमच्या घरान पिडेस्त आसा तर तो लास्ट उस्वास काडच्या म्हणून रोगेत रावा नाकात लास्ट उस्वास काडतना फादर बाबा फोन फादर दयाकर वेग्गी येया भारी कश्टांनी उस्वास काडटा आत्तां येया निमाणो सक्रामेंत दिया निमाणो सक्रामेंत न्ही तो सडावत आमी तशें सक्रामेंत दिवंक येतना पेशंटाक कळटा हो फादऱ्या बायलो निमाणो सक्रामेंत आनी म्हजें मुख जालें आनी सर्गागतेचें हांवें तो आनीक 4 वरां वाचतो मनीस तो 2 मिनटांनी तो पुक्कू जाता कित्याक आमकां ल्हानतना आमी सांगून आसता निमाणो सक्रामेंत निमाणो सक्रामेंत न्ही निमाणो सक्रामेंत पिडेस्तांची मागणी सांतोसांव पिडेस्तांची कितलेय फावटी आमी घेवयेत आनी अशें जावंक पुरो धाकटीं पातकां मिसा वेळार बऱ्या करणे निमती पातकां बक्षतात देवा लागीं मागया पातकां बक्षूंचें वर्तें देणें इगर्ज मातेक देवान दिलां पातकां बक्षूंचें सक्रामेंत देवान इगर्ज मातेक आमकां दिल्यात कुरपेची जरयो ह्या सक्रामेंता द्वारी बऱ्या करण्या द्वारी मिसा द्वारी देवान आमकां दिल्यात ह्यो कुरपेच्यो जरी स्विकार करया पाताक आमी रडया बरें जिवीत आमी जियेवया अशें देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन सरकाराच्या कुशेन आमी पावलां मारया